हे आमचे बजेटरी प्रॉमिस आशिल्ले की विद्या समीक्षा केंद्र आम्ही गोंयांत सुरवात करता. पुराय देशात आमचे दुसरे राज्य आसा गुजराताच्या उपरांत विद्या समीक्षा केंद्र ओपन करपाचे. ते कंट्रोल अँड कमांड सेंटर ईच अँड एवरी टीचर्स, ईच अँड एवरी स्टुडंट्स, ईच अँड एवरी स्कूल्स हाका आमी कंट्रोल करतले म्हणना बट आमी मॉनिटर करतले. निश्चित रित्या तेजे मॉनिटरींग मेकॅनिझम जे आसा पळय हे एस्टाब्लीश जाला. म्हाका दिसता काणकोणच्या त्या नेत्रावळीच्या शाळेत किंवा खोलाच्या त्या काणकोणच्या शाळेत पेडण्याच्या त्या पारशा गांवांतल्या शाळेंतलें मॉनिटरींग आमच्या पणजेंतल्या सेंटरान जातलें. दीस इज अ टेक्नॉलॉजी. तो टीचर कितें शिकयता, तो भुरगो कितें शिकला हाजें मॉनिटरींग आमी खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. हाजे टिचरांक आशिल्ले बेनिफिट्स आपल्याक इम्प्रुवमेंट कितें जाय, आपूण कशा बऱ्या पद्दतीन इम्प्रुवमेंट करपाक शकता हे टायम टू टायम म्हणजे एवरी मंथ म्हणा किंवा एवरी 15 days आमचे कंट्रोल अँड कमांड सेंटर विल गिव द इनपुट्स फॉर द टीचर्स वॉट इम्प्रुवमेंट इज रिक्वायर्ड इन यू. आम्ही मॉनिटर करतले फक्त ईच अँड एवरी स्टुडंट्साक. आणि हे विद्या समीक्षा केंद्र जे आसा एखादो स्टुडंट जर फाटी पडटा आसत जाल्यार ताका कसो फुडें व्हरपाचो. आमी मदीं म्हटलेलें की रेमेडियल क्लासीस फॉर द म्हणजे जे थोडेशे फाटल्यान उरता स्टुडंट तांच्या खातीर रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा. आमी परत एकदा डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. आमी रेमेडियल क्लासीस घेवपाक लायल्या त्यो टिचरांक त्रास दिवपाक न्ही, स्टुडंट्सांक बेनिफीट जावपा खातीर, आनी ताची गरज आसा.